आज आम्ही उत्तर गोवा आमची जी स्टेट इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली आणि त्या दिस आम्ही दक्षिण गोयचे इलेक्शनाचे कार्यकर्त्यांचे मत कितें आहा त्या संदर्भात मिटींग जाली आणि आज उत्तर गोवा म्हणून मिटींग जाल्ली आसा आणि जी कितें नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां केंद्राक धाडप म्हणून सो ठरयलें. नॉर्थाक सिटींग MP आहा न्हू, सो तेजे एका परस चड नांवां येयल्या जी कितलीं नांवां आयिल्लीं आसा ती सगळीं नांवां धाडप म्हणून ठरलां. एका परस चड आहा नांवां. कितलीं आहा हरशीं? एका परस चड आसा ती आनी कितली. ओके. आनी मात सेंटराक डिसिजन जातलें? दोन्ही डिसिजन जे आसा पळय त्या सेंटराक मोस्टली ह्या वेळार म्हाका दिसता की निवडणूक डिक्लेअर जावच्या पयलीं आमची नांवां जावं शकता. सो साऊथ गोवाची नांवां मागीर कळयलीत आमकां, सो तुमी नॉर्थ गोवा नांवां धाडप सांगपाक कितें? हांव प्रदेश अध्यक्ष, हांव सांगूंक शकना. इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाली नॉर्थ गोवाचेर आमचो जो प्रोसेस सुरू आसा तो प्रोसेस डिस्कस जालो. आमच्या अध्यक्षान तुमकां सांगलें आसतलें, सो अध्यक्षान जें सांगलां दॅट इज ऑन फायनल. ताच्या कडेन म्हाजो आनी वेगळो कांयच से ना. इलेक्शन कमिटी आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष उलयता. दॅट इज फायनल आनी इट इज ओन्ली द रिकमेंडेशन फॉर द सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड. सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड जे रिकमेंड करून हे करून धाडटा फायनल करता ते फायनल. गोंय BJPच्या स्टेट इलेक्शन टिमीची दुसरी बसका आयज जाली. पयली बसका जी 12 फेब्रुवारीक जाल्ली ती साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट एस्पिरंट जे आहा ते फायनल करपा खातीर जाल्ली आनी तेन्ना साऊथ गोवाचे 5 नांवां तेंच्यांनी दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्डाक धाडल्या. तेजे तितूंतल्यान एक कॅन्डिडेट सिलेक्ट जातलो. आयज जी बसका जाली ती नॉर्थ गोवाचेर डिस्कस करपा खातीर जाली आनी आयज 4 नांवां आयल्या. 4 नांव, पयलें नांव आहा ते सिटींग MP श्रीपाद नायकाचें. दुसरें नांव मांद्रेचे जे आमदार असले पयलीं दयानंद सोपटे तेंचें नांव आहा. तिसरें नांव दयानंद मांद्रेकार जे शिवोलेचे आमदार असले BJPचे तेंचें. आनी चवथें नांव आहा ते सालिगांवचे दिलीप पर्वळेकार जे BJPचे आमदार असले पयलीं तेंचें नांव. ही 4 नांवां शॉर्टलिस्ट करून दिल्ली धाडपाचें हांगसर डिसिजन जालां. ही 4 नांवां दिल्ली धाडटले आनी दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्ड जेन्ना कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाक बसलो तितल्यान एक नांव येतलें. पण आतां पर्यंत आमी जे स्टेटमेंट्स आनी मुख्यमंत्र्या कडल्यान जे हिंट्स मेळटाले वा पार्टी प्रेसिडेंटा कडल्यान हिंट्स मेळटाले तितून श्रीपाद भाऊच कॅन्डिडेट आसतले, तितून काय ओपन सिक्रेट ते अशें CMान म्हटलें. सो तितल्यान दिसता की चड करून ह्या सगळ्या 4 जाणांच्या लिस्टा भितर श्रीपाद भाऊचेच पार्टे चडान चड करून तेच परत एक वेळ कॅन्डिडेट आसपाक शकता, कारण तशें स्टेटमेंटूय BJP कडल्यान येताले. पण आयज तेंच्यांनी मिटींग घेतले उपरांत सगळ्यांचे इनपूट घेवन 4 नांवां ही दिल्ली धाडलेली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिवकार, पुरंटा खातीर.